आमचे संगीत रात्रा आमका सांभाळसलयता ताचे पाताळे सांगून प्रीत मोकळ
Sacramentul Jezusul आमची दिस्ट कंसोव्या पळोवया त्या जेजूक भोव पवित्र उंड्या रुपार आमच्या मदें तो आसा आपणाकच जिवीत असो उंडो करून दिलो आनी दीस रात तो हांगासर हजर आसा जर तुका मोगान वाडतल्या जेजू लागीं ये त्या जेजूक घेवंक त्या जेजूक सेवंक त्या जेजूचो अनुभव जोडूंक हांगा आमी एकठांय जाल्या आसिसीचो फ्रांसीस म्हणटा केदो व्हरतो वैभव तसो संपूर्ण कालतेपण केदे व्हरतें बाग आमचें सगळ्या संवसाराचो तारोको आमचो देव देवाचो पूत आमचे खातीर कालतो जावन ह्या उंड्या रुपार हजर आसचें फकत आमच्या सोडवणे पासत मोगाळ भाव भयणीनो खंयच्याच धर्मांत खंयच्याच जातींत असलें एक वर्तेपण आमकां पळोवंक मेळना देवाचो देव आमचो रचणार आमचो सुमी सोडवणदार हर एका घडये म्हणल्या परी ह्या उंड्या रुपार भोव पवित्र सक्रामेंतांत तो हजर आसा ताचे खातीर न्हय वर्ती विस्मितां करच्या खातीर म्हण न्हय तो हजर आसा म्हजे आनी तुजे खातीर म्हजो आनी तुजो मोग अनुभव करच्या खातीर देवाचो मोग आमी अनुभव करच्या खातीर तो त्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा आमी आयकलां आमी वाचलां पवित्र पुस्तकांत की तें सगळें त्या सर्गार जाता गे आमची मालगडी फुडें गेल्ली ते आंज बडवे कितें करतात वा तांचें काम कितें उगडापणाच्या बुकांत जुवावन पळयल्लें तें दृश्य तो आमकां विवरून सांगता निरंतरीतें कितें जाता गे म्हळ्यार देवाची ती स्तुती करतात देवाचें तें आराधन करतात देवाक अर्गां होगळाप दितात तर आमचे फुडें गेल्ली आमची मालगडी आमकां सांग पुरो कंत हुस्को आसा ती कितें करतात गे म्हूण तांचे खातीर मिसां आमी दिता आमी कंत करची नाका तांच्या विशयान ती निरंतरी सोम्याच्या हाजरेंत आसात सोम्याच्या आसने खालती आसात निरंतरी सोम्याचें आराधन करतात देव आमचे तावनी तितलें साशेता थोडो वेळ 2 वरां सोम्या सांगात आमी करसूंक ह्या भोव पवित्र तेंपलाक ह्या पवित्र दोंगराक आमी आयल्या जो जेवाचा मारिफात आमकां मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक आमी आयल्या तर हो वेळ सोम्याक आमी करसून सोम्याचो हो वेळ सोम्या सांगात आमी करसुया आमी सगळीं उबी रावया जें कितें सर्गार निरंतरी जाता सोम्याचें आराधन जाता सोम्याक स्तुती होगळाप चलता तर त्या आंज पडव्यांक आमच्या मालगड्यांक आमी सांगात दिवन सोम्याची निरंतर आमी स्तुती करया आराधन करया सर्गा संसारात सदा सर्वदा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्य नाचता तारा लारांनी ताची महिमा दिव्या सदा ताका आमच्या
दयानी कृपा तो रक्षिता जेजू काकुळदा आमकां बक्षिता दयानी कृपा तो रक्षिता पापकाच्या कोंडान बुडून असलेल्या हत्म्याक मुझ्यातून नितळ तो करता पात्याच्या कोंडान बुडून असलेल्या हत्म्याक मुझ्यातून नितळ तो करता हालेलुया 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 ध्यानानी मान्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या आणि ध्यानानी मान्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या तुझ्या जीवितात दंडळची मेठा भद्र कडपावयर तो रावयता तुझ्या जिवितांत दंडळची मेटा कडपावय तो रावयता नव्या जिवितात मुझ्या ताळ्यातावन एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यातान एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया 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 ध्यानानी मान्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या आणि ध्यानानी मान्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या हालेलुया 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 देखन बसात उत्पत्ती बुक 12वो अवस्वर अब्रामान देवा केल्ले यज्ञा विशीं आमी आयकता. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राम उठलो आनी ताणें आपलें गाडू आयतें केलें. आपल्या दोगां साकरांक आनी इसाकाक ताणें आपणा संगी घेतले. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा
अब्रामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयस तावन ताणें पळयली. तेदा अब्रामान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगात तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचोन स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटी येता. अब्रामान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इसाकाच्या खांदार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकले. मुखार वेता आसतना इसाकान आपल्या बापाय अब्रामाक उलो केलो. बापा, कितें पुता? ताणें विचारलें. इसाकान म्हळें, आबळे, उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्रामान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देव पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार समकले. मुगाळ भाव भयणीनो, 90 आनी 9 वर्सांच्या प्रायर अब्रामाक एक पूत जल्माता. वांस म्हूण सांगलेल्या त्या साराक 90 वर्सांच्या प्रायर एक बाळ जल्माता. इतलीं वर्सां राखून आसलो अब्राम आनी सारा. असाध्य म्हूण तांणी चिंतिल्लें तें देवान साध्य करून दाखयलें. पूण इतल्या संतोशान आसल्या त्या जोड्याक देव तांचे तावनी कसा शेता. तांच्या मोगाच्या पुताक इजाकाक, इश्मायलाक न्ही, इजाकाची बली भेटोवंक. आनी बली कशी? पर्वतार वचून लांकूड दवरून जशें होम बली आदल्या काळार भेटयताले, तशेंच अब्रामान एका बापायनच आपल्या पुताची खुनी करच्या परी. हांगा आसले कितलीं जाणां आवय बापय आपल्या भुरग्यांची मरण पळोवंक आशेतात, कोणूच आशेनात. ह्या भुरगीं जावनूच आवय बापयचें मरण पळोवंक आशेनात. तें आमच्यान तें चिंतूंकूच जायना. पूण आमी पळयता अब्राम आनी सारा इतलीं वर्सां राखून आसलें भुरग्याच्या देण्या खातीर. आनी देवान दिल्लें देणेंच देव फाटीं सारतना अब्राम कसली जाप दिता. जेन्ना देव अब्रामाक आपयता, वच आनी तुज्या पुताची बली भेटय म्हूण अब्राम कसलीच जाप दिना. तो आपणाचें तोंड तो उक्तें करिना. जशें देवान ताका सांगलें तशें तो उठता आनी जें कितें होम बली भेटोवंक जाय आसा सगळें तो खाण घेता आनी तो दोंगराक वता. आनी कितें पुरो जाय आसलें तें संकेत आमी पळयता. लांकूड, आनी लांकूड कोणाक दिता? ताच्याच पुताक, जाका तो बली पेटोवंक तो मुखार सरता. तेंच लांकूड तो फोडटा आनी इजाकाच्याच खांद्यार तो दिता. आनी इजाकच तो नेणा आसलो की तोसूच त्या लांकडाचेर आड पडटलो आनी आपणाचो बापूय ताका जिवेशी मारतलो, बली जावन भेटयतलो. आनी उजो संकेत जावन आसा संपूर्ण हेचो. एक नवी सुरवात जावचो, नवो जीव उपजोवचो तो एक उजो जावन आसा, तो संकेत. सुरी जावंक पुरो जिवेशी मारची, लगड काडची. पूण आमी पळयता एक बली वा शेळी मागीर ती जाता. इजाकच तो शेळी जावन तो देवाक तो बली भेटोवंक तो मुखार सरता. मागीर आमी वाचता इजाकाक तो आंज बुडवस फुडें येवन ताका बली भेटोवंक तो आड व्हरता आनी ताच्या बदलाक त्या जलकुटान शिरकाल्ली एक शेळी तो भेटयता. पूण हे सगळ्या गणितांत आमकां कितें मेळटा मुखार भावन भयणीनो? आमी पळयता 2 विशय. पयल्यान आमी पळयता अब्रामाचो भावार्थ आनी देवाचेर ताका आसली ती पातयेणी. जेन्ना अब्रामाक देव आपयता ऊर म्हणल्या गांवांत, अब्राम अब्राम उठ आनी चल, हांव दाखयता त्या जाग्याक. अब्राम विचारना हांवें खंय वचाचें, हांवें कितें व्हरचें, हांवें केदाळा वचाचें, हांवें कित्याक म्हजें सगळें आसबदी काणगून त्या परकी देशाक हांवें वचाचें म्हण अब्राम देवा कडेन सवाल करिना. उठता आनी वेता. आनी ह्या गणितान ती तशेंच करता. जेन्ना पुताक बली भेटयची आसता तो विचारना, सोम्या तुवें इतल्या वर्सां उपरांत म्हाका एक पूत दिल्लय, एक संतत म्हाका फावो केल्ली, तुवें म्हाका बसावणी केल्ली, म्हजी संतत आकाशाच्या नेकेत्रा पर्यंत दर्याच्या रेवे पर्यंत जाताली. आज जर तर म्हज्या पुताक हांव बली भेटयत जाल्यार तुवें केल्ली बसावणी कितें जातालें तुज्या बसावण्याक? तो देवाक सवाल करिना. पूण जें कितें देवान सांगलें तें तो करता. जावंक पुरो आमचें चिंता थोड्यांक सांगचें आसा, इट्स अ ब्लायंड फेथ, अ ब्लायंड ओबिडियन्स आमी म्हणटा.
म्हळ्यार जस्ट जें कितें देवान सांगलें तें आमी कुर्डें खालतेपण वा अंधभक्त आमी म्हणटा थोडे पटी आनी अंधभक्त आमी थोडे पटी पळयता मुगाळ भावन भिण्णो थोडे पटलावदार आसात वा आमी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांत आमी पळयता थोडे पटी आमी तशेंच करता अंधभक्त म्हाका कितें सांगलां देखून हांवें कुर्डेपणान करचें म्हजे मालगडी कितें करता तें हांवें कुर्डेपणान चलचें वा म्हजो मुखेली कितें तें कर म्हणटा हांव करता तें बरेंगी वायटगी म्हणल्यार हांव चिंतिनासतना आनी अब्राम असो भावार्थ तो एक अंधभक्त न्ही तो कुर्डो भावार्थ वा कुर्डें कालतेपण ताचें न्ही कित्याक तो जण आसलो कितें तो करता तें देवाक मन वाता म्हूण आनी अब्राम असो भावार्थ मोगाचें बगाप वा भावना न्ही बगार देवाच्या बरेपणा ताका आसची ती पातयेणी आमचो भावार्थ तोच आमचें एक मोगाचें बगाप न्ही पूण आमकां त्या देवाचेर आसची ती खरी पातयेणी आनी पातयेणी आसा की जें कितें देवान सांगलां जें कितें देवान बसयलां तें म्हज्या जिवितांत जारी जातालें म्हणलें ती एक पातयेणी सांग पुरो हांवें चिंतल्या पर्यंत जायना जावंक पुरो हांवें जें कितें हांव सपनां चिंतता सपनां बांदता तशें घडना पूण जें कितें देव आशयता जें कितें देवान बसयलां ताच्याच नियमा प्रमाणें वा ताच्याच वेळा प्रमाणें तें गरजेचें ताच्याच वेळा प्रमाणें ताच्याच कुशे प्रमाणें जें कितें म्हज्या जिवितांत घडटा म्हणल्यार हांव पातयेतां दुबाव नासतना पातयेतां ती तो जावन आसा भावार्थ आनी अब्राम असो भावार्थ तो सोलो जावन आसलो कुर्डो भावार्थ न्ही कुर्डी पातयेणी न्ही कुर्डें खालतेपण तो एक अंधभक्त न्ही आनी आमचें ती तसली पातयेणी आसूंक जाय जर तर अब्रामाचें गणीत आमच्या जिवितांत आमी लागू केलें आमी पळयलें इजाक बापाय लागीं आसा बापा आमच्या लागीं सगळें आसा होमबली भेटोवंक लांकूड आसा उजो आसा सुरी आसा पूण शेळी खंय आसा एक धाकटो भुरगो जावन तो जण आसलो होमबेली भेटोवंक कितें गरजेचें गे म्हणलें आनी अब्राम कितें जाप दिता पुता खंत करिनाका देवस्सू दिता देवस्सू शेळी आमकां होमबली भेटोवंक जें कितें गरजेचें आसा देवस्सू फावो करता तर आमच्या जिविताचें सामील हें चिंता पळय उतर आमच्या जिविताक आमी लागू केलें देव दिता गी आमकां होमबली भेटोवंक न्हय थोड्यांचे सवाल फादर कांय ना असलें सगळें हांवें होगडायलां म्हज्या लागीं कांयच ना सर तर कांयच ना जाल्यार जें कितें आसा म्हजे लागीं तें कोणाचें तें कोणें फावो केलें जावंक पुरो हांवें दीस रात वावंट काडल्या हांवें घाम पिळ्ळा हांवें मिनात केल्या वावर केला तें कोणाचें तें कोणें आमकां दिल्लें अब्राम असो भावार्थ तो सुलो जावन आसलो देवस्सू दिता गाळ भावन भिडीनो जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें देवाचें जावन आसा जावं पुरो हांवें वावंट काडला आशिर्वाद दिल्लो ताणें आमी पावस आकाश येतना देव जाय पुरतो पावस आमकां दिता वोत आशेतना वोती आमकां दिता जें कितें बेसांव आशेतना देव आमकां बेसांव दिता जावं पुरो आमच्या भुरग्यांक बरें काम आशिल्लें बरें फुडार आमी आशिल्लो तें सगळें आमकां फावो केल्लें देवान जावं पुरो ह्या पुण्यक्षेत्राक येवन वा हेर जाग्यांनी वचून जें कितें आमी फावो केल्लें आशिल्लें तें सगळें जर तर मेळ्ळां आमकां तर देवाचो आशिर्वाद देवस्सू आमकां दिता जें कितें अब्रामानी जाग आसलें देवस्सू फावो करता पुता म्हण तसलो भावार्थ आमकां आसूंक जाय आनी आमी आमच्याच जिविताचेर जर तर आमी नदर घाली हेंच आमी पळयता अब्राम ताच्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तो फाटीं सरोंक ना अब्रामान पातयेन ती जावन आसली मोगाळ भावन भिण्णो देव आमचे तावन ग्रेस्त काय आशेना देव आमचे तावन आमचें व्हडपण आशेना देव आमचे तावन आमची डिग्री आशेना देव आमचे तावन इतलेंच आशेता की आमचें सर्वस्व आमी देवाक दिवचें आनी असलो भावार्थ आमचें थंय आसूंक जाय जावं पुरो आमी हेरांक पळयत आसतना वा हेरांची ग्रेस काय पळयत आसतना आमकांय फुडें फुडें म्हाकाय ती आशा आसता एक बरें घर आसलें जाल्यार कितल्या बरें आसलें वा बरें कार आसलें जाल्यार वा म्हज्या भुरग्यांक बरो फुडार आसलो जाल्यार म्हजीं भुरगीं जर तर परत गांवांत गेल्लीं जाल्यार म्हाका हांवें एक बरें घर बांदतो आसलो आनी विविध चिंतपां आमच्या मतींत घुंवतात हेरांचें बरेंपण आमी पळयतना हेरांची ग्रेस काय आमी पळयतना पूण देवाक तें कांयच नाका
अब्रामा लागीं जायती ग्रेस्तकाय आसले. पवित्र पुस्तकान पळयता अब्रामांतलो ग्रेस्त कोणी नातलो त्या वेळार. अब्राम आनी ताचो भाव लोत मात्र दोगूच आसले आनी सगळे अब्राम देवाक दिता. अब्रामाक ताच्या आस्तीचे की चड आशा चड मोग ताच्या आस्तीचे न्हय बघा ताच्या पुताचेर आसलो. आनी त्या मोगाच्या पुताक सजो जर तर अर्पिता जाल्यार देवाक बली जावन भेटयता जाल्यार आमची ग्रेस्तकाय देवा मुखार कांयच न्हय. ज्यो बातें आसली ती आस्त ग्रेस्तकाय कोणा कडेच ती नातली. देवान दिलें तें देवान वेलें म्हणटा. सगळ्या संवसार असो रचणार पोदवेदार सोमी सोडवणदार बाप ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तो धाडटा. आनी ताच्या पुताक एकल्याच मोगाच्या पुताक कितले पुणे पवित्र पुस्तक आमी आयकलां. म्हज्या मोगाचो पूत ताच्या एकल्याच पुताक कुर्सार भेटोवंक ताचे खातीर न्हय आमचे खातीर आमच्या पातकां खातीर आमकां सोडवण मेळच्या खातीर कुर्सार भेटोवंक पाटी सरानातलो देव. आमचे ताणें आशेवचें तितलेंच आमचें सगळें मौन आमचें सगळें काळीज आमचें सर्वस्व देव आशेता. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. जांग सबार पोटी आमी देवाक सवाल केल्लीं आसात. सुम्या कित्याक म्हाका हें तुवें दिवं नाय. हांवें आशिल्लें तुवें कित्याक म्हाका फोव करायना. हांवें इतलें मागलें तरी की तुवें म्हाका दिवं ना. इतल्यो आंगवण्यो केल्यो इतलीं मिसां भेटयलीं. कितें वायट हांवें केलां पूण तरी की म्हज्या बरेपणा लागून सुद्दां तूं म्हाका कित्याक फावो करूं नाय म्हूण हांवें देवाक सबार पोटी सवाल केल्लें आसा. पूण जर तर म्हज्या जिविताचेर हांवें नदर घाली देवान म्हाका खंयच्यान सुवणें करूंक ना. जर तर आज स्वास सोडून आसा हांव तें देवाचें वर्तें बेसांव आनी ताचें एक वर्तें बेसांव दुसरें ना मोगाळ भाव भयणीनो. सबार जाणां कालच्या राती न्हिदोवंक गेल्लीं आयच्या दिसाचो उजवाड तांकां पळोवंक फावो जावंक ना. सबार जाणां ह्या पावसाक लागून तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत तांचें कुटुंब नास जाल्लें आसा. पूण आजुनूय आमी सुरक्षीत आसा. जें कितें आमी चिंतिनातलें आशिनातलें देवाच्याच वेळा प्रमाणे ताच्या खुशे प्रमाणे आमकां ताणें फावो केल्लें आसा. जावं पुरो आमचें कुटुंब आमचें वैयक्तीक जिवीत आमचीं भुरगीं बाळां आमची ग्रेस्तकाय आमची आसबद आमचें शिकप आमचें काम हें सगळें देवान आमकां फावो केलां. आमच्या मिनती सांगता आमच्या वावरां सांगता हें सगळें देवान दिल्लें. अब्रामा लागीं आसलें सगळें देवान ताका दिल्लें देखूनच ताच्या पुताक एकल्याच मोगाच्या पुताक देव इसारतना तो बली भेटोवंक फाटीं सरना. पुता देवूच दिता. ही पातयेणी आमचे थंय आसूंक जाय. त्या जोगत्या वेळा टायमार देव आमकां जाय जाल्लें फावो करता. आमी सगळीं उबी रावया. हें गीत अर्गांगीत आमी गायता आसतना ताळयो पेटोवन व्हडल्या ताळान देवाक आमी अर्गां दिवया जें कितें देवान आमकां दिल्लें आसा. आनी आमी अर्गां दिवची देवा कांयच फरक पडना. तें फरक पडचें म्हाका आनी तुका. जितलें आमी देवाची स्तुती आराधन करता जितलें आमी देवाक अर्गां दिता तें ताका मानवता. आनी आमकां कृपा वयर कृपा आशिर्वादा वयर आशिर्वाद देव आमकां निरंतर दितालो. हिस्स जावन दी आमची पातयेणी. ते ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्गां दिवया. दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सुमिया सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत
जेजू म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच तुझ्या वाटार घासतलो तुझ्या हाताक धरून तुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच तुझ्या वाटार घासतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो आनी तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो अप्पा पापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयाक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो तुझ्या गरजान तुझ्या पांयाक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो आनी पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia, 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 अर्गाने होगळाप तुका सुमयान जेजू 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 या भोव पवित्र उंड्या रुपार हजर आसच्या सुमयान जेजू अर्गाने होगळाप तुका सुमयान जेजू आमकां नव्या जिवितान भरल्या देखून अर्गाने होगळाप तुका सुमयान जेजू आमकां हो बोवरतो वेळ फावो केल्ल्या पासत अर्गाने होगळाप तुका सुमयान जेजू पातक्यां खातीर तुजें देवपण सांडून ह्या उंड्या रुपार हांगार आसच्या जेजू अर्गाने होगळाप तुका सुमयान जेजू आमकां सर आशिर्वादांनी कृपेन भरल्या देखून अर्गाने होगळाप तुका सुमयान जेजू आमकां बरो पावस फावो केल्ल्या पासत अर्गाने होगळाप तुका सुमयान जेजू आमकां सर्व आशिर्वादांनी कृपेन भरिल्ल्या देखून अर्गाने होगळाप तुका सुमयान जेजू आमच्या क्रिस्ती जिविता पासत अर्गाने होगळाप तुका सुमयान जेजू आमकां बरें क्रिस्ती कुटुंब फावो केल्ल्या पासत अर्गाने होगळाप तुका सुमयान
सोम्या जिसू आमकां बरीं भुरगीं बाळां फावो केल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सोम्या आमच्या भुरग्यां बरो फुडार बरें काम तुवें फावो केल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जिसू आमच्या नेणतुल्या बाळकां बरें शिकोवंक जाणवाय दिल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जिसू आमकां सर वायट विघ्नांतलें अनवरांतलें तुवें राखोवन व्हेल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जिसू आमकां बरें कुटां बरी सेन्स मारा बरें फिरगज बिगार तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जिसू आमी आशेनतलें आमी मागानतलें सयत तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जिसू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या होगलाप तुका सुम्या जेजू तुका सोम्या जिसू अर्गां तुका सुम्या जेजू सोम्या जिसू होगलाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जिसू हालेलुया 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 देखून बसात दुसरो विशय यायच्या त्या वाचपांत आमी आयकलो इजाका ह्या शेळये विशांत जेन्ना अब्राम इजाकाक मारूंक म्हणून तो सुरी वयर करता तो बुडवो ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा अब्राम अब्राम तुज्या पुताक सुरी ताच्या पुताक घाली नाका देवान तुजी परिक्षा केली आनी ह्या परिक्षान तूं पास जालाय तूं उत्तीर्ण जालाय तुका डिस्टिंक्शन वयर डिस्टिंक्शन मेळ्ळां थोडे फुडें मोगाळ भावन भिनो देव आमची परिक्षा करता सांग पुरो आमी मागल्ले आमकां मेळना सांग पुरो इतलीं नोवेन आमी करता इतल्यो रिती आमी करता इतले उपास आमी करता इतल्या पुण्यक्षेत्राक आमी वेता पूण कांयच जायना कांयच फरक पडना थोडे फावटी इतलें पुरो जाताना आमचें सवाल कित्याक आमी वचाचें कित्याक आमी उपास करीचे कित्याक आमी वाती पेटयचे कित्याक हांवें मिसां दिवचें कित्याक हांवें मिसाक वचचें आनी सबार क्रिस्ती लोक बवडती लोक अशें पुरो जातना जिवितान घडटा आसतना तांणी समोर तुसडलीच आसा मिसाक वचनातलींच आसात कुमसाराकच वचनातलीं आसात आमी अब्रामातान हें शिकोवंक आसा मागल्लें मेळनातल्या वेळार आशिल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार निराश जावंक ना बरवोसो सांडूंक ना विश्वास सांडूंक ना देव एक दीस ना एक दीस आमकां तें फावो करतलोच ताच्या मोगाच्या पुताकच जर तर ताणें भेटयलां जाल्यार आनी भेटोवंक तो पाटी सरोवन जाल्यार आनी देव ताची परिक्षा करता आसतना पुता बदलाक एक शेळी दिता सांग पुरो अब्रामाचेंच जाप आमची जावंक जाय देवच आमकां फावो करतलो आनी आमी वाचता कीर्तन 50:16 बिबळ बलिदाना तुका मानवनांत होंबोलियो हांव भेटयना जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय दुखेस्त आत्मोसो देवाक मानवाता तें बलिदान दुखेस्त आनी काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय आनी तेंच आमी पळयता देव रगत आशेना देव मनशाचें बलिदान आशेना देव आशेता आमचे तावन एक नितळ आनी एक पवित्र काळीस फाल्यां तावन आमी मोरयेचें नवें सुरू करता मोंती फेस्ताक मोरयेच्या जिवितांत कितें पळयता तेंच आमी पळयता मोरयेन कितें देवाक दिल्लें तिचें रगत वारोवं ना तिणें पूण तरी की मोरयेक आमी मान करता कित्याक एक निश्कळंक एक पवित्र पातकाविणें जियेल्ली तिचें सगळेंच जिवीत तिणें देवाक समर्पिल्लें आनी जेन्ना आंज बडवो गब्रियल तिका येवन तिची कूड वा तिचो गर्भ तो विचारता म्हळ्यार देवाच्याच पुताक तूं गर्भ दिवंक वा जल्म दिवंक तूं तयार आसा की म्हणटा जावं पुरो थोडीं सवालां तिचे लागीं आसलीं आनी ती जुक्तीं सवालां तिणें विचारलें बाबर तशीं सवालां ती आनी जेन्ना तिच्या सवालांक तिका जापी मेळटा ती म्हणटा हांव तयार आसा आमी तयार आसूंक जाय आनी देव आमचे तावन इतलेंच आशेता मोगाळ भावन भयणीनो देव आमचे तावन व्हडले व्हडले सॅक्रिफीस आशेना देव आमचे तावन आशेता तितलेंच मोरये तावन जें कितें ताणें आशिल्लें वा सांता भक्तां तावन प्रवाद्यां तावन वा हेर भक्तिवन मनशां तावन जें कितें ताणें आशिल्लें एक नितळ एक निर्मळ एक निश्कळंक आमचें काळीज आमचें मौन जेन्ना आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत अब्राम आनी
लोत तसो भाव देव तांकां बसयल्लो गांव दिवच्या पयलें दोगांय कडेन जाय पुरती आस्त आसली आनी अब्राम लोताक म्हणटा आमी झगडें करचें नाका कित्याक आमी एकामेका बाबाव वा म्हज्या कामागारांनी तुज्या कामागारांनी झगडें करचें नाका कित्याक आमचे मदें वांटे फांटे तूं उजव्याक येता जाल्यार हांव दाव्याक येता तूं दाव्याक वता जाल्यार हांव उजव्याक येता जो तुका जाय तो जागो खाण घे उरलो जागो हांव खाण घेता तसलें मौन अब्रामाचें जावन आसलें आपल्या बाबा कडेच ताका झगडें करूंक नाका आसलें एक बरें उदार मौन ताचें देव आमचे तावनी तेंच आशेता मोगाळ भाव भयणीनो एक उदार मौन तर आमचें उदार मौन देवाक आमी समर्पण दिवया इकडे बर आमचे दोळे धांपया जें कितें समर्पणूक आसा आमी देवाक होम बली पेटोवची गरज ना आमचें रगत वारोवची गरज ना ह्या रगत वारोवन देवाक आमी साक्षी दिवची गरज ना देव आशेता आमचे तावन एक बरें मौन बरें काळीज बरें जिवीत पातकाविणें पाताक सांडून एक बरें जिवीत आमी जियोवचें देव इतलेंच आमचें तावन आशेता तर ह्या वेळार देवाक आमचें सगळें सर्वस्व आमी समर्पण दिवया जें कितें समर्पणूक आसा सगळें आमी देवाक समर्पिया आमचें काळीज आमचें मौन आमची साल समकण आमचें नडतें आमची ग्रेसकाय आमची दुबळेकाय आमची जाणवाय आमचें शिकाप आमचीं भुरगीं बाळां सगळीं दिमी घालया दिंबीर पडोवन देवाक आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया अब्राम ग्रेस जालो देवा मुखार वर्तो जालो ताच्या ग्रेस्तकायेक लागोंक न्ही पूण ताच्या खालतेपणाक लागून जेजू देवा मुखार वर्तो जालो फिलिपिकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रां आमी वाचता तो वर्तो जालो कित्याक देवा मुखार तो खाल जालो सबार सांत भक्त रक्त साक्षी तांकां आमी मान करता न्ही तांणी वर्ती विस्मितां केल्यात असर्यां केल्यात बगार देवा मुखार ते खाल जावन जियेल तांच्या जिविताचें सर्वस्व समर्पण तांणी केलें भगेवन जुजे वासांनी केलें तितलेंच ताचें सगळें जिवीत ताणें देवाक देवाच्या कामाक ताच्या मिसावाक ताणें समर्पण दिलें आज तो वर्तो सांत जाला ताका आमी मान बगयता ताका आमी आमच्या नामान आमी पाठयता जर आमी देवा मुखार वर्ती जावं जाय देवा मुखार आमचें सर्वस्व आमी दिवंक आसा आमचें सर्वस्व कितें आसा दिवंक जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें देवाचें जावंक पुरो म्हजो जीवस म्हजें काम म्हजें घरदार म्हजीं भुरगीं बाळां म्हजी आस्त बदीक म्हजी ग्रेसकाय म्हजें शिकाप म्हजें काम म्हजो बिडार सगळें देवाचें जोबान सांगलें देवान दिलें देवान वेलें हांव कोण देवाक सवाल करूंक आमचे दोळे धांपून सगळें आमी देवाक आमी समर्पण दिवया हें समर्पणाचें गीत आमी गायता आसतना आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया आनी जें कितें आमकां जाय तें सगळें तो देव आमकां फावो करतलो म्हणलें पातयेन आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया आमचे दोनी हात आमी उक्ते दवरया काल तो हांव जावंक शेताय जसो कुर्सार काल तो जालो काल तो हांव जावंक शेताय जसो कुर्सार काल तो जालो तरी सोम्या काल तो रावता जिणेन म्हज्या सदां सर्वदा तुये सोम्या म्हज्या काळजा आनी रास करया बिडारा तुये सोम्या म्हज्या काळजा
जसो कोरसार कालतो जालो कालतो हांव जावं काशेताय जसो कोरसार कालतो जालो तरी सोम्या कालतो रावता जिणेन म्हज्या सदां सर्वदां तुये सोम्या म्हज्या काळजा आनी रास करया बिडारा तुये सोम्या म्हज्या काळजा आनी रास करया बिडारा तुये सोम्या म्हज्या काळजा आनी रास करया बिडारा आमच्या जिविताचे आमी समर्पण केलां सुम्याक आनी खंडीत जावन तोच पवित्र आत्मो आमकां आशिर्वादांनी भरतलो जेन्ना पवित्र आत्मो शिसांचेर देवलो ते धैर्यान भरले जेजूनच पाटी बापा सरशी वेच्या पयलें त्या पवित्र आत्म्या बसयल्लें हांव पाटी गेल्यार तुमकां एक मजतदार हांव तुमचे वयर धाडटलो आनी जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमच्या उगडासा करतलो आनी आज जर सगळी पवित्र सभा मुखार मुंदरून आसा तो पवित्र आत्मो चलोवन आसा मोगाच्यान आमकां एकल्यांक तो पवित्र आत्मो मेळ्ळा आमच्या पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता वेळार क्रिस्मसच्या सक्रामेंता वेळार आनी हर एक पोटी त्या आत्म्याची मजत आमी मागतना तो आत्मो आमचेर देवला आमकां सता नितीन भावार्थान जिवंक ताणें आदार दिलो ह्या वेळार त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आमच्या जिविताचें आमी समर्पण केलां आमी जावंक पुरो सभार ते सवां इरादे घेवन ह्या पुण्य क्षेत्राक आमी आयल्या जावंक पुरो आमचेच खातीर मागोवंक आमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक आमच्या पिढे शिडे खातीर वा सभार हेर ते सवां इरादे घेवन आमी आयल्या वा सभा जाणांनी तांचे खातीर मागोवंक सांगला वा आमी हेरां खातीर मागता म्हूण बसयलां तेच पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार आमी मागया आनी जेन्ना पवित्र आत्मो देवता सगळें संपूर्ण करतलो जो उजो नितळ करता नवे रूप दिता नवी रचना करता जेन्ना शीस आनी मोरी त्या वयल्या कुडांत आसले उज्याच्या त्या पर्यंत पवित्र आत्मो देवलो आमी ह्या भोव पवित्र तळार आसा वयल्या दोंगरार आमी आसा तेच पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया तें दैवीक वारें तो उजो आमकां पवित्र करूं नितळ करूं आमकां पवित्र करूं आमचें जिवीत नंदन करूं आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पित आसना तेच पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया ये तू आत्म्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखांत ये तू आत्म्या काळीज म्हजें तांदेलां तुका पावन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजी तांदेलां तुका पावन म्हजी आशेलां तुका काळीज म्हजें तांदेलां तुका पावन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजी आशेलां तुका पावन म्हजी आशेलां तुका
ये तू अज्ञान, 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 ये तू अज्ञान. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक, पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक. क्रांतीन भरलेल्यान तुवें बुजयले, पिडेंत आसलेल्यान तुवें गुण केले. क्रांतीन भरलेल्यान तुवें बुजयले, पिडेंत आसलेल्यान तुवें गुण केले. पयस कर म्हजी खंत बेजाराय, पयस कर म्हजी खंत बेजाराय, पयस कर म्हजी खंत बेजाराय. पयस कर म्हजी खंत बेजाराय. दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय, दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय. काळीज म्हजी तांबेला तुका, म्हजी आशेला तुका. काळीज म्हजी तांबेला तुका, म्हजी आशेला तुका. म्हजी तांबेला तुका, म्हजी आशेला तुका. काळीज म्हजी तांबेला तुका, म्हजी आशेला तुका. सकल मसला जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक आमकां समी आयती करया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सोस्रांग नामान करूया. पुर्विल्ल्या
देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. जिनियेन कंगल जाताना कंती दुखान बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना. जिनियेन कंगल जाताना कंती दुखान बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना. जेजू 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 म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजीं बक्षिता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. युक्रिस्ताच्या मेजा बावर आमी आयल्या वाजता आज पवित्र सभा स्नान दतार बागेवो जो आमचे कश्ट मरणाचे स्मरण करता. आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया, आमचें पातकी जिवीत आमी वळखून घेवन देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भुकसाणें मागून ह्या मिसाच्या बलिदानान पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमकां आमी आयती करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बगेम सदां संवका मुरी सगळ्या दुतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदुदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजा परजलेत मागण्यांनी दुबळे कायेचे जिणे जीव तुझे परजेक देखी बरे जिवीत आमकां साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी सोलोन मागण्याच्या आनी दुबळे कायेच्या स्पिरितां नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्परान जेरेमियाक म्हळें, पूण तूं तुजे कमर बांद, उठ आनी हांव फर्मयता ते सगळे तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका, ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपाचो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या राया आनी फुडारा विरोध, ताच्या येजाका आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर, एक लोंकडाचो खांबो, एक काश्याची वणोत, ती सगळी तुजे विरोध झुजतली. पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचे उतर हे. देवाचे उडपकार. श्लोक. म्हजे वोंड तुजे नितिवंतपण गजयतले. म्हजे वोंड तुजे नितिवंतपण गजयतले. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला, म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो मुन्सिबीदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजे वोंड तुजे नितिवंतपण गजयतले. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजो जीव वाटोवंक कोटे, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडप आनी म्हजें कोटे न्हयवे. देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. म्हजे वोंड तुजे नितिवंतपण गजयतले. तूं धनिया म्हजो एकच बरवसो, म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावला, म्हज्या आवयचे कुशींतावन तूंच म्हजो सलयनार. श्लोक. म्हजे वोंड तुजे नितिवंतपण गजयतले. म्हजें वोंड तुजें नितिवंतपण म्हणजे तुजी सोडवणेची कृत्या दीसभर गजयत आसतले. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयतायलाय आनी हांव आजून पर्यंत तुजी महत्कार्या वर्णीत आसा. श्लोक. म्हजे वोंड तुजे नितिवंतपण गजयतले. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. नीती पासो दगदनी भोगतात ते कितले बागी सर्गीचे रास्ताचे. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमान तुका इसुम्या. हेरोदिनस जण दाण जुवांक धरयलो आनी खैदी कर्ण ताका बंदेंत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोदो तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरन घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवावन ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदतली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितिवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोदो ताका भियेतलो आनी ताका आपय गडानाशें राखतलो. सबार पावटी जुवांवचीं उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतलो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदेन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलयांतल्या व्हड कुळकारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नासली.
हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक दी भोव चड मानवली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हणलें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्माण सयत करन तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राजाचो अर्दो वांटो मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जातार जुवांवचे शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एक तपकांत स्नान जातार जुवांवचे शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां हुजेर दक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें खुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक फाऱ्यागाराक जुवांवचे शीस हाडिजय म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचे शीस कापले आनी ते एक तपकान घालन चलयेक हाडन दिले. चलयेन ते व्हरून आपले आवयक दिले. ही खबर आयकून जुवांवचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. तुमकां दुस्मान आसात गे? कोणी दुस्मान? वा तुमीच जावन हेरांचे दुस्मान जाल्यात गे? ना, तुमकां कोणी दुस्मान नात. हांगासर हांगा आसलें पुरो बागेवंतांस. पूण दुस्मान नात वय, पूण बाबा कडेन उलयना, भयणी कडेन झगडटा, शेजारांक पळयतना जायना, पूण दुस्मान नात आमकां. मुखार भाव भयणीनो, आमकां आसात दुस्मान, खंडी जावन आसात. हांव कोणा कडेन उलयना तो म्हजो दुस्मानच. वा थोड्यो फावटी म्हाका दुस्मानान जावंक पुरो, पूण हांव हेरांक दुस्मान जालां जावंक पुरो. आनी आयच्या दोनी वाचपांनी आमी तेंच पळयता. कुर्तुवा वा पाड साल समकण उलोवणें बरें जायनासतना आमी थोडे फुडें दुस्मान जाल्ले आसा. तुमी सिस्टर राणी मारिया विशीं आयकलां जावंक पुरो. नॉर्थ इंडियांत तिका ती एक धर्मीक भयण जावन आसली आनी एक दीस बसार पयन करता आसतना तिच्या दुस्मानान समुंदर सिंग म्हणल्यान तिका बसारतान वोण सकला घालन तिका सुरी घालन तिका जिवेशी मारले. कारण इतलेंच की ती जमीनदारा विरोध वा थंय आसल्या दुबळ्या लोकांक शिकोवन दितली, तांच्या हक्कां विशयां ती सांगतली. म्हळ्यार एक जमीनदारा विरोध ती गेल्ल्या पर्यंत जाली. वा थोड्या वर्सां पयलें कंदमालान कितें जालें आमी सगळ्यांनी आयकलां. कितल्या जाणां क्रिस्तांवांक तांणी हेर धर्माच्यांनी वा दुस्मानांनी येवन तांकां जिवेशी मारले. वा आमी आयकलां छत्तीसगडान पोरुस एक 2 म्हयन्या या 1-1.5 म्हयन्या पयलें कितें जालें. दोगां सिस्टरांक जैलांत घाल्लें आनी आमी मेरावणगे केले, पुरशांव केले, तांकां सोडीचे आनी कितें पुरो सगळें आमी केलें. ती खबर तितल्यारच बंद जाली. आतां कितें जालां आमी नेणा. सबार दाखले आसात मोगाळ भावान भयणीन. आमकां दुस्मान ना म्हणटा आमी, पूण असलीं गडीत आमी पळयता न्हू, खंडी जावन आमकां दुस्मान आसात म्हूण बगतात. आनी कसले दुस्मान वा कित्याक आमकां दुस्मान आसात? वा थोडे फुडें क्रिस्तांवांक पळयतनाच हेरांक जायना आनी धर्मा विरोध कितें पुरो नियम येतात म्हणलें आमी जाणा. जावं पुरो आमी कांयच वायट करूं ना, पूण कित्याक आमचेर आनीक दोळो? कित्याक आमी तांकां दुस्मान जाल्या? एकच कारण की आमी क्रिस्तांवचे पाटलावदार. एकच कारण की थोडे फावटी आमी हांव सांगना हर एक फावटी थोडे फावटी आमी सतान जियेता, सता खातीर जियेता, नितीन आमी जियेता, जेजून दाखयल्ल्या वाटेन आमी समकता, जेजून दाखयल्लीं ती शिकयल्लीं सतां आमी उक्त्यान कळीत करता. देखून आमी आज दुस्मान जाल्या. आनी तेंसायच्या दोनूय वाचपांनी आमी आयकलें. पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादी तो भुरगो आसतनाच देव ताका आपयता आनी म्हणटा, आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसा, तूं जल्मोवचे आदींच हांवें तुका पवित्र केला. पूण जेरेमिया म्हणटा, हांव एक भुरगो आनी म्हज्यान उलोवंक जायना. आनी देव ताका म्हणटा,
भियेनाका हाच्या वांजेलाची पयलीं उतरां ती आसात वाचपाची पयलीं उतरां तुम भियेनाका तुम भुरगो म्हूण म्हणनाका पूण जें कितें उलयजे ती उतरां हांव तुका दितां पूण देवान जेरेमिया प्रवादे कित्याक विंचलो तो भुरगो आसलो जाल्यार आनी ताका विंचून काडचो तूं ती वेळ घडी पळया जेन्ना सगळी इस्रायल परजा पातकांत जियोन आसली बोंब्या पुजा करनासली अन्य देवा फाटल्यान ती गेल्ली आनी त्या वेळार देव जेरेमिया प्रवादेक विंचून काडटा आनी म्हणटा वोस आनी म्हज्या परजेक तूं सांग जें कितें तुमी करनासा तें म्हज्या नियमा विरोध वयता आनी जर तर तुमची साल समकणी तुमी बदलनात तर सगळें जेरुजालेमांत नाश जातलें जेरेमिया प्रवादी आपल्याच लोकां विरोध तो शिकोवन दिता कित्याक आपणाचोच लोक देवा विरोध चलतलो देवाच्या उतरा प्रकाश चलनातलो जें कितें तांकां जाय ताचे विशयांत हेर देवांची बोंब्या पुजा या हेर देवांची पुजा करतलो आनी जेरेमिया प्रवादी आपणाच्या लोकांक तो एक दुस्मान जालो आज थोडे फावटी आमचेच भाव भयणी आमचेच विरोध जें कितें आमी वायट करता तें आमकां दाखोवन दिता ना तें आमकां दुस्मान जावंक पुरो ह्या जागा म्हूण सांगना जावंक पुरो थोडी फावटी लाय की आमकां ह्या जागांक कितें दाखोवन दितात फादर तुमी अशें करचें सारकें न्हय अशें करचें सारकें न्हय म्हणटना आमी तें स्विकार करच्या बदलाक तो मनीस आमकां दुस्मान जाता आनी हेच्या वांजेलांत आमी आयकलें 3 व्यक्तींचो उल्लेख केल्लो आसा हेरोदियास आनी जुवांव आनी ह्या तेगाय व्यक्तीचें तें व्यक्तित्व तांचे जावंक पुरो गूण वा अवगूण आमच्या हर एकल्या कडेन आसात थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत या मुजेतेंस या आमच्या समाजांत आमी पळयता हेरोद चरित्र म्हणटा तो ओके इल्लो बरो मनीस या वायट मनीस ताणें बरें केल्लें आसा ताणें वायट केल्लें आसा आनी हेच्या वांजेलांत आमी आयकलें तो जुवांक एक नितीवंत मनीस एक देवभक्तीचो मनीस म्हूण तो वळखलो आनी ताका भियेतालो तो पाड मनीस न्हय तर हेरोद जुवांव एक देवभिरांतीचो एक नितीवंत मनीस म्हूण तो वळखलो आनी ताका भियेतालो जावंक पुरो उक्त्यान तो सांगनातलो आनी पवित्र पुस्तकांत आयकलें ताका आपाय गडन अशें तो राखतलो तशें जाल्यान हेरोद एक बरो मनीस चरित्राय सांगता थोडे ताणें वायट केल्लें आसा तें आतां नाका पूण कितें फायद्याचें तो बरो मनीस तो नितीवंत देवभक्तीचो मनीस म्हणून चिंतून ताका भियोन जियेलो कितें फायद्याक पडलें ताका वा पवित्र पुस्तकांत आसता पिलात जेजू थंय ताका कसलेंच सूख मेळोंक ना आनी जेजूक ताणें सोडचें म्हूण चिंतलें पूण कितें फायद्याचें जालें ताणें सोडलें गे ना ताणें सोडूंक ना खुर्सार मारूंक ताणेंच तांकां परवणगी दिल्ली सुदेवांक हेर मनीस बरो म्हूण वळखल्यार पुरो गे वा तांणी दाखयल्ल्या वाटेन जर तर ती आमकां बरें सारकें तें दाखोवन दिता आसतना आमी तें सारकें वा सूख म्हूण समजून त्या प्रमाणे आमी जियोवचें गरजेचें न्हय गे आमच्या काळार आमी असले अधिकार पळयता अधिकारार आसले मनशांक आमी पळयता अधिकारा खातीर ती पदवी जोडच्या खातीर वा जोडिल्लो तो अधिकार आनीकय बळवंत करच्या खातीर सत दामोन धरचें सता विरोध वेचें वा सत जाणां आसून सता विरोध वा जो कोण उक्त्यान तें सत दाखोवन दिता ताका धमकी दिवची आजकाल फाटल्या थोड्या दिसांत हांव तुमी आयकलां वोट चोरी म्हूण जें सतगी फटगी म्हूण हांव नेना ताचे विशयान हांव सांगना पूण कितें पुरो माध्यमांनी आयकलां तें आमी पळयलां तें सत वय जाल्यार ताची तनखी करची बरी आनी तेंचो फोट जाल्यार ह्या सत वा फोट वयगी न्हय म्हण ताची तनखी करची बरी थोडे फावटी अधिकार आमकां मेळिल्लो तो आनीकय बळवंत करच्या खातीर आमी सत दामोन दवरचें असो असले मनीस आमच्या समाजान आमी पळयता हेरोदा परी आसले मनीस आनी दुसऱ्यान हेरोदियास जुवांचेर द्वेश तिका इतलो आसलो की ताका जिवेशी मारूंक ती सोदून आसलें इतलो द्वेश की तिका जुवांचेर कित्याक जुवांव जें कितें सत आसा तें सांगून दिलें बाबाव दूख बाबाव बारीस मोगान जियोन आसलें सबार भुरगीं तीं कुटुंबांत आनी सगळें कुटुंब भोव बऱ्यान जियोन आसलें मस्त आस्त बदीक आनी मोगान तांची आवय बापाय मालगडीन सरल्या उपरांत सगळीं भुरगीं आनी तांची नातरां पुरो सांगाता मेळोवन तांचो आसलो वांटो जागो तांणी वांटो केलो
कांयच वाद विवाद जावना तांच्या मोदेंस इल्लो मोगान म्हणल्या परी बाबा तूं घे वो हांव घेता हांव परगांवांत आसा म्हाका इल्लो उणें जागो तुवें घरा आवय बापाय साखरे केल्या देखून तुका मालगडें कर हें सगळें मोगान आसलें आनी 1-2 वर्सां सगळें कुटुंब बऱ्यान जियेलें सगळें बाबा मदें बारीस मोग आसलो पूण औचित्य म्हणल्या बरें एक दीस एका भावान तसो ताच्या जाग्यार आसलो तो व्हडलो रूख कातरतना आनी एका भावाच्या जाग्यार पडलो आनी ताच्यो 1-2-3 माडयेर पडलो आनी माडयो गेल्यो आनी ह्या भावान वचून विचारलें कितें रूख कातरतना तुका पळोवंक जावना गे म्हण तितलेंच रूख कातरतना तुका इल्ली जागृत करूंक जावना गे म्हण आनी तांच्या मदें सुरू जालें उतराक उतर सुरू जावन ये रे तुका दाखयता हांव आनी थंय हांव तुमकां गोत्ता आनी कितें बरो जाता म्हण हांवें सांगची गरज ना आतां बाबांची केस कोर्टांत आसा आनी ती विगी अर्ज जाता गे आनी जावची ना आनी ही दुस्मानकाय बाबावा मदें इतल्या मोगान जिवन आसले बाबाव काल एका रुखा खातीर काल एका 2 माडयां खातीर दुस्मान जाले आज आनी दुस्मानकाय कितलीं वर्सां वयताली तांचें तें एकेर जातालें गे खंडीत जावची ना ती दुस्मानकाय संततेच्या संततेक ही दुस्मानकाय खंडीत वताले मुगाळ भावना म्हणून खंयी तांच्या मदें बरें जायत जाल्यार भोव बरेंच आमी मागचें तें जायचें म्हूण बरें जायचें म्हूण पूण आमीच जाणा आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच सेसमारा आमी इतलीं कुटुंबां पळयल्यांत वा इतलीं गणितां आमी पळयल्यांत काल हे देशा एका उतरा खातीर कसली दुस्मानकाय मनशाक लगड काडूंक सयत आमी फाटीं सरान आनी हें समाजांत घडटा आमी पळयलां सत दामून धरचे खातीर जत कोण उक्त्यान उलयता तें सांगता आनी समाजांत थोडी सांगनातलीं वा बरोयनातलीं ती नियम आसात जो कोण उक्त्यान सत सांगता जो कोण सतान जियेता नितीन जियेता न्याय निती खातीर तो झुजता ताका अधिकार आसले एकच ताका धमकी दितात हांवें तशें करिनाका वा अशें करिनाका तूं करशी जाल्यार तुज्या कुटुंबाक अशें जातालें आमी पळयलां आमी आयकलां आनी तो जर तर नितीन जियेतलो मनीस ती धमकी पाळिना ताचेर फोटो फिर्याद मांडून ताका जैलान घालतात आनी वा ताका खुनी करतात असलीं गणितां आमच्या समाजांत आमी पळयात तेंच हेरोदियासाचे ते अवगुण मोगाळ भावन भयणीनो जुवांक सत सांगल्याक ताका जिवेशी मारूंक ते राखोवन आसले सांग पुरो असले अवगुण आमचे थंय नात आमी उक्त्यान सांगना पूण काळ जमान्यांत असले अवगुण आसात ताका वायट जायचें ताका बरें जावन जो ताच्या भुरग्यांक बरें जावन जो आमी करनेन करिना जाल्यार आमच्या मनांत असलो गाळी शिराप असली दुस्मानकाय आमचेन अजुनूय आसा आनी तिसऱ्यान आमी पळयता जुवांचे ते शगूण जुवांव जाणा आसलो नितीवंत मनीस देवबिरांतीचो मनीस म्हणून हेरोदूस जाणा आसलो आनी जुवांव जाणा आसलो ताका निती खातीर सता खातीर ताका जैलांत घाल्लें पूण सत सांगचें ताणें रावोंक जिजूक कित्या खातीर कुर्सार मारलो ताणें कसलें वायट ताणें केलें म्हूण ताका कुर्सार मारलो ताचें वायट इतलेंच की लोकांच्या दृश्टीन ह्या जुदेवांच्या दृश्टीन तो उक्त्यान अधिकारां विरोध उलयतालो तो उक्त्यान जें कितें वायट करता ते अधिकार जुदेव लोक शास्त्री आनी फरिज्यो तो उक्त्यान सांगतालो कसलें वायट त्या कंदामालांत आशिल्ल्या क्रिस्तांवांनी केलें कसलें वायट त्या फादर स्टॅन स्वामीन केलें ताचें वायट इतलेंच की थंय आशिल्ल्या लोकां खातीर तो झुजलो दुर्बळ्यां खातीर तो झुजलो अन्याय जातल्या लोकांक सांगता तो आसलो अन्याय करतेल्या अधिकारां विरोध तो झुजलो तितलेंच ताचें वायट मुगाळ भावन भयणीनो जुवांवतलें लक्षण आमचें थंय आसात की तर आज ही वाचपा आनी विशेश जावन हेरोदियस आनी जुवांव त्या व्यक्तीचे लक्षण वा गूण आनी अवगुण आमचे थंय आसात जाल्यार आमी आमच्याच जिविताचेर आमी एक नदर घालया आनी आयच्या ह्या वाचपांत आमकां कितें लिसांव मेळटा सांग पुरो थोड्यांनी सांगचें फादर तुमकां आलतारीत हांव सांगूंक कितें आसा बारी बरें तुमी सांगतात म्हण तें हांव मी वळखता म्हाका हांगात हांव सांगूंक भोव सुलाभ पूण पाटी हांव म्हज्या घरा वेता आसतना हांवेंच सांगलें पाळूंक म्हाका भोव कस लागता मोगाळ भावन भयणीन उतरांनी सांगूंक सुलाभ पूण तें करण्यांनी कर्ण दाखोवंक भोव कश्ट जावन आसा देखून जिजू म्हणटा
सरपा परी मातेवाच्या वांजेलांत 10व्या बसपरान 16व्या वळीर सरपा बरी चतुर जाया आनी पारव्या बरी सादे बळे जाया. हें लिसांव आमी शिकोवंक आसा. कोणा कडेन केदाळा कशें कसलीं उतरां हांवें उलयचें गी म्हणलें हांवें पयलें समजूंक आसा. आनी तशें समजल्यार मात्र हांवें जें कितें सत आसा तें आमकां सांगूंक जाता. आनी दुसऱ्यान जावन आसा नो कॉम्प्रोमायज विथ द फेथ. आमच्या बाबर्ताच्या संगतीतय आमी केदींक सोडदोड करूंक ना. आनी तिसऱ्यान जें कितें बरें आसा सताचें आसा न्यायनितेचें आसा ते परी आमी जिवोवचें जावंक पुरो आमकां अधिकारा विरोध वचून उलोवंक जायना. वा व्हडल्यो व्हडल्यो मेरवणिगे करन पुरशांव करन आनी कितें करूंक आसा तें आमकां करूंक जायना. पूण म्हजेच खासगी जिवितांत म्हजेच कुटुंब जिवितांत म्हज्या काजरे जिवितांत म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत सतान जिवंक जाता गे खंडीत जाता. नितीन जिवंक जाता गे नितीन जिवंक जाता. बरें जिवीत जिवंक जाता गे खंडीत जाता. आनी तितलें केल्यार पुरो तें देवाक मान माता. व्हडलीं व्हडलीं असर्यां कामां करूच्या बदलाक हीं ल्हान ल्हान कामां म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत सुरू जालें सर तेंच अखेरीक मागीर वर्तें जातालें. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें ती सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं केदींच तूं जैत वरची ना तुका निवारूंक हांव तुजे सांगाता आसा. आनी देव जेरेमिया प्रवादीक हिस्स बासावणी दिता. जावंक पुरो एक प्रवादी जावचें तितल्या सलीस न्ही. वा ही उक्त्यान हांवें समाज सेवा जावचें तें सलीस ना. सगळ्यांनी आमकां दुस्मान आसतलें तिरस्कार आसतलो सगळीं आमकां केळकुळां करतलीं. पूण देव जेरेमिया प्रवादीक जावंक पुरो हेर प्रवाद्यांक जावंक पुरो ताणें हेंच सांगलें हांव तुजे सांगाता आसा. आनी मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 8व्या वसपरांत 20व्या वळीर जिजून शिसांक सांगलें संवसाराच्या अखेर पर्यंत वसा पूण हांव तुमचे सांगाता आसतलो. आनी जिजून तेंच आमकां बसयल्यां जर तर आमी मोगान नितीन जियेता जाल्यार सता नितीन आमी जियेता जाल्यार आमच्या बाबार्थाच्या संगतीत आमी थीर रावून घट रावून बाबार्थ्या त्या संगतीक आमी साक्ष दिता जाल्यार तितलेंच पुरो मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आमी हेरोदिसा परी हेरोदा परी वा जुवां परी आमी जावचें नाका. आमकां दिल्लें तें बाबार्थाचें बी आमी दिसान दीस वाडावळ घेतली जाल्यार खंडीत जावन आमचें क्रिस्ती जिवीत सार्थक जातलें. तर तीस कृपा आनी आदार सुमिया असो आदार येमेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. म्हज्या
भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान हे सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनकनी महिमे आमच्या क्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचें सादेन जिवी तुका भोवमान वाले. हेच शिगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू जेवाजा पासोत आमी तुका दिन वाचता. बाबर्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूक नुजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोतलें. ही म्हज्या उगडासाक करात. भवर्थसो गुट परगटुया. आमी समारंता तुझे पुन्हा जीवन पोन
जेजू आमी अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड निर्गस येवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14 आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची एका कोळतकार तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पद जडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये संगाती भगवान तुजो तिचो पती भगवान तुजो धर्मदूत भगवान तुजे वाज सान जुवा बाप्तीस्त आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससज्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक क्रिस्तवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 50 आनी 170 आनी 474.
स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी तूं आमच्या बिडारा जवळ आमकां सदांच तुज्या गोमान जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोषण आत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन तुजे कांतां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजे कांतां दी आमकां दैवीक जीवन भर स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये वेगी तूं आमच्या बिडारा रवोर आमकां सदांच तुज्या गोमान सासणीक दैवीक सत्तो संवसार आयलो तुमच्या कुळाक खरो जीव दिल्लो तुजे कांतां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजे खाण सदांच दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुका जेसू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी तूं आमच्या बिडारा जवळ आमकां सदांच तुज्या गोमान प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या पोण्याक पाळव दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान सड आनी सांजुजे वाजाच्या परजळे शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो सर पोदिदा देवदयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारो दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावडटान बरवोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं शांती समाधानाच्या वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोंक आनी अशें सर्गीच्या सुखा पावो तुमकां फावो करूं आनी सर पदवेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सांजो जेवा जाते मोगाळ भक्तिकानो ह्या पवित्र थळार जे वाज बापा मुखांतरे बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बाप विकास तशें म्हज्या नांवी आनी हांगासर जमल्या बद्रेबांच्या नांवी बरो येवकार मागतना
तुम्ही भेटयले तुमचे सर इरादे सुफळ जावं दी म्हणलें आमचे मागणी आनी आशा जावन आसा. मुखाच्यान आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन वेल्लें मनादीक बाप ऑल्विन पिंटो SVD मेळाचे याजक प्रस्तुत किरें SVD घरांत देवपणाचे डिरेक्टर जावन सेवा दिवन आसात. तरणाट्यांनी पाद्र्याबाक मेळयेत मेळिल्ल्या सगळ्यांनी पाद्र्याब जावचें नाका तांचे बेसांव घेवन मुखार तांणी चिंतयेत. तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें संगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आईच्या भक्तीपणाक आदार दिला. मोगाळ पाद्र्याबानो तुमकां बाप विकासाच्या नांवी हांगासर जमल्या पाद्र्याबांच्या नांवी सर भक्तिकाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावांत तुमकां सर बरें मागता. देव बरें करूं. कुमसाराक संगतपण दिल्लें. हांगासर मलगडो पाद्र्याब आसा फारंगी पेडकोवें तशें आज बाप दिलराज आनी एकलो पाद्र्याब थंयसर कुमसारेन ते तुरला. कुमसाराक आसात म्हूण सांगून फादर फ्रेड्डी तांकांय ह्या संदर्भी हांव देव बरें करूं म्हणटा. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या माने सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो तरणाटो मानेस लायनल आनी ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमच्या ह्या बऱ्या वावराचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांतेरेज येरमाटी वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटाना सांजेचे वाज बापा मुखांत्र तांच्या वावराचेर देवाचे विचणार आशिर्वाद आमी मागता. मोगाच्या न्हू येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा बाळोक जेजू सुनांगळा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर तिणी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर तिचे तयाराय करच्या दान मिसां घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप वाचच्या काणीक एकठांवच्या दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्व मोगाळ हांगासर हजर जाल्ल्यांक बरेपण करतल्यांक सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां आमी मागता. परत तुमकां देव बरें करूं. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर हांगासर आमच्या हॉलांत थंयसर मेळटात. जेवणा सलांत धर्मार्थ सेवा ते दिवन आसात. तांचो फायदो जोडचो. सुमार जाणां तुवालेकान घेवन किरमें पिळचें पळयलें आमी. हांगासर दाखतेरा कडेन मेळ्ळा आनी तांच्या वखदान तुवालो बोल्सांतच उरचें तसलें जावं दी आनी बरेपण जोड आमी मुखार वशा. कित्याक पावस वत केदळा कितें म्हणून ना तशें सबार दिसांतून इस्कालाक रजा मेळ्ळंत आसा आनी हाचो फळ प्रतिफळ जावन आमकां शेळ खोंकलेली सडोनूच आसता. पूण सबारांच्या मागणी आनी म्हजी खोंकलेली उणी जाल्या पूण उरल्यांनी किरमें काडटना म्हाका इल्लीशी खुशी कित्याक म्हाका उणें जातना आनेकल्याक वांटून गेल्या म्हूण. पूण आमकां सगळ्यांकी बरी भलायकी देवान दिवंक आसा देखून देवाक अर्गां दिवया आनी बरेपण जोडून आमी मुखार सरया. हर एका शुक्रारा मोगाच्या हांगासर 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्ते आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दप्तरांत तुमी दिवी येता. सप्टेंबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक आयल्यात स्टॉलांत थंयसर विक्रापाक आसात. पुनशेताच्या बरेपणा खातीर उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणतल्या. तुमचें नांव आपयता आसतना तुमी हांगासर येवन ती वात प्रधान याजकातान घेवची देखून तुमकां उलो दिता. ताच्या पयलें हांगासर नॉर्थांत वावर करचो पाद्र्याब हांगासर पावला फादर लॉरेन्स सल्दाना. पयशिल्ल्या गांवांत थंयसर ताचो वावर आनी ताका इल्ली भलायकेची समस्या आसा म्हणालो. हांगासर जुजेवाज बापाच्या थळार तुमकां बरें जाता पाद्र्याबा म्हूण मिसाच्या सुरवेर सांगलें आनी आमी सगळ्यां सांगाता मेळोन मागता आसतना तांकां मिसावांक गरज आसची बरी भलायकी खंडी जावन मेळटली म्हणली आमची विश्वास आनी बरवसो. आनी पयले फावटी तुमी हांगासर आयल्यात
मनाची वात दिवन पाद्र्या बनव तुमकां आमी स्वागत म्हणटा तशें कुमसारींत आसलो पाद्र्या थंयसर आसा तोय पयल्या पटी येवचो फादर फ्रेडी ताकाय ती वात दिवंक आमी आशेत येल्या पूण व्हडना मुखल्या दिसांनी ताका आमी दिताल्या पाद्र्या बनव आमच्या दोगांय पाद्र्या बाच्या नांवी तुमकां आमी बरो येवकार मागता बरी भलायकी आशेता प्रधान याजकातावन वात स्विकार करच्याक हांव उलो दिता आदल्या हप्त्यांती आनी आज कुमक केले तुमी आसात जाल्यार दयाकन तुमचें नांव उलो करतना मुखार येवचें मुखाचेनो जेवणा खातीर कुमक दिलां आज एकल्यान जेवणा बाबतींत 12,500 दिल्या ताच्या जल्मा संदर्भी अरुण मायकल डिसोजा बाजाल ताकाय ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा हांवें ताका ये म्हूण सांगलें पूण भाव आयला म्हणून ताची भयण ताका पळोवंक आयिल्ली आंगणान निसरून पडोवन पेंटाक मार जावन आस्पत्रे एडमीट जाला म्हणलो आनी हांवें सांगलें जावं पुरो एका हप्त्या भितर बरेंपण जोडून थंयसर तुवें उपकार बावडूंक तिका हाडूंक आसा म्हणून सांगलें देखून पावसाच्या वेळार म्हाका कळीत ना पूण तांकांय बरेंपण लाबोवन दी म्हणली आमची आशा आयवन लोबो मोगरनाड 500 रुपये नवीन बरेटो निरकाण 2000 रुपये मेल्विन किरण क्रास्ता मडांत्यार 500 रुपये नावनाका मुंबय 500 आनी 2 रुपये तशी ह्या पोंतळाच्या वावराक कुमक केला फ्रांसीस एस बरेटो गोवा 2000 रुपये आदल्या आयताराय तुमी दिल्ली आसा जाल्यार तुमी हांगासर येवन ही मनाची वात तुमी पाद्र्या बातान स्विकार करची आनी वात दिल्ल्या पाद्र्या बानो तुमकांय सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचेनो सांजुचे वाज बापाच्या ह्या पोंतळार प्रत्येक सकत हांगासर वळटा आनी ती दिंबेर पडोवन मागल्ल्यांक देव फावो करता म्हणलें जुचे वाज बापान दाखोवन दिला जर तर ह्या गुड्यार ताणें दिंबेर पडोवन मागलें आनी त्या फातरा मदें थंयसर उदक आयलें तर तुवें आनी हांवें दिंबेर पडोवन मागता आसतना खंडीत जावन देव हें आचर्य करतलो देखून हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिका खातीर आमी हांगासर ते संवाद जाता आसतना एक आमच्या पैक नमान मरी एक आनंद बापा भेटयता त्या मुखांत्र आमकां हर एकल्याक बरेंपण मेळटा म्हणली आमची पातयणी बरेंपण आमी जोडून घेता म्हणलो आमचो विश्वास आनी त्याच विश्वासान ह्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेवच्याक उबी रावया एक गडी बरोबरशा सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां आनी ते सावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तांत तांच्या गरजांक पावोवन दी अशें आमी मागता मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात तेगा जाणां मागल्लें दिल्ल्याक अर्गां तशेंच नोवेनाक येवंक फावो केल्ल्याक अर्गां दितात तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात 8 जाणां आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक 4 जाणां परिक्षेक बरी तयाराय करून बरे फलितांश जोडूंक 5 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक 11 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक विजा मेळच्याक आनी बरें काम मेळच्याक मेडिकल पास जावच्याक परगांवाक वेच्याक मागोन आसात कामांत भद्रती मेळच्याक आशिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक CA परिक्षेंत जैत मेळच्याक उद्यम आरंभ करच्याक उद्यमान बरेंपण जोडच्याक वावराड्याचें सांगातपण मेळच्याक मागोन आसात 2 जाणां बरो फुडार रुपीत करच्या पासत मागोन आसात 29 जाणां 29 जाणां भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्या पासत मागोन आसात 4 जाणां कुडीची मतीची तकलेची शिरांची पिडा गूण जावच्याक वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक 2 जाणां कथां शिबां कोरोज कातेची पिडा सामकोळ आनी एलर्जी गूण जावच्या पासत मागोन आसात 2 जाणां हार्मोनल इम्बॅलन्स थायरॉयड मासीक स्त्राव संबंधीत पिडा गूण जावच्याक 9 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक
एकल्याक विकनेस गूण जावच्याक, दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक, दांत दूख गूण जावच्याक, TB गूण जावच्याक, BP गूण जावच्याक, BP मुखांतर मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, रक्तांतल्या हिमोग्लोबिनाचो अभाव सारको जावच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, केस जडचे रावच्याक, खोंकली शेळ थाप तकली पडापड खराय गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, गोमटी दूख बावळो हरदें दूख गूण जावच्याक, 5 जाणां हात दूख पांयांक बोळ मेळच्याक, वेरिकोस वेन्स आनी गांठी दूख गूण जावचे पासून मागोन आसात. 13 जाणां फाट दूख, पोट दूख, गॅस्ट्रीक, लिव्हर, एसिडिटी, पेंगटाची दूख गूण जावच्याक, 2 जाणां किडनी स्टोन आनी मुता संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, मोशन संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणां जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक, कठीण राग हगे हट मसोर उणें जावच्याक, 2 गोरवांक लागली किरेंट आनी हेर पिडा गूण जावचे पासून मागोन आसात. 6 जाणां कुटुंबाक बरेपण मेळच्याक, कुटुंबांत शांत समाधान रास करच्याक, एकामेकाक मोगान जियोवच्या दुशीतां सुडका मेळच्याक, लग्ना बायलो संबंध मोडच्याक, लग्ना विच्छेदनाक केस बऱ्यान जावच्याक, उदेलो मनास्ताप सरको जावच्याक, 2 जाणां मिसाक वसोंक जावच्याक, 8 जाणां मागलो विशेष उपकार मेळच्याक, पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे जियोवच्याक, बरें लग्ना जिवीत फावो जावच्याक, 2 जाणां सोर्न वेल्ल्यो वस्तू जाग्याचे दस्तावेज पाटी मेळच्याक, कृशी बरी जावंक, कृशेक लागलो रोग निवारूंक, बरें फसल येवंक, बरें मोल मेळोवंक मागोन आसात. 8 जाणां जागो नावार जावच्याक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक, जाग्याक आनी वाहनाक संबंदीत दस्तावेज सारके जावच्याक, जाग्या खातीर गेल्ल्या कोर्टी केजीतावन सुडका मेळच्याक, बरो जागो मेळच्याक, जाग्या निमती उदेलो मानास्ताप सारको जावचे पासून मागोन आसात. 6 जाणां घर बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, जागो बऱ्यान वांटून घेवच्याक, रीण मेळच्याक, रीण फारीक करच्याक, घेतले रीण फाटी मेळच्याक, बँकांत आडव दवरले भांगार सोडोवचे पासून मागोन आसात. 4 जाणां नवें घर बांदच्याक, अडकळी विणे खांब संपोवच्याक, अर्द्यार रावल्लें काम संपूर्ण जावचे पासून मागोन आसात. ह्या सर्व इराद्या सांगाता आमची मागणी इरादे ते सावां आमी ह्या रेलीके समोर जुजे वाज बापाक भेटोवन दिवया आनी ताच्या मुखांत ही सर्व आमची मागणी सर्गी बापाक भेटोवच्याक दिंबी घालया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरये, एक महिमा बापा मागण्या मुखांत ताका आमी आतां भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आंबुक्षितां तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दीव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, श्री अमित तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, दिशा देत असत आनी सदां सर्वत आमेन. सांजूचे वाज बापा कडेन पातयेणेन मागिल्लें आमकां मेळटा म्हणल्या विश्वासांत हांगासर ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. सोमिया काकूत आमची कर, सोमिया काकूट आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूट आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, सर्गींच्या देव बापा, काकूट आमची कर, देवपुता संवसाराच्या तारोका, काकूट आमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकूट आमची कर, संतसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, काकूट आमची कर, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, आपल्या वय बापायच्या देवस्थानान वाडोवन आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, दुबळीकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, मुरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेचो कथोलिक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, देवाचेर बावर्त दवरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजूचे वाज बापा, अमपसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या बसो देवा लागीं विनंती करचे
देवाच्या सांजेचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिना धाडूंक वावरल्या सांजेचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचडल्या सांजेचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बुगस आमकां सम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुळट आमची कर. नोवेनाचे मागणे ये सांजेचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीन तावन देवाचे बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेंत मलफांक त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजें तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजेचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले. तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वणच्याक तूं सुटसुटीत जालोय. अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर. सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासां जाल्ली म्हणना. कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल. देवाचे उतर परगट करून आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बचव्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजेचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेंत नवो बरवस हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना पावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरी फार शिकयल्याय आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजेचे वाज तुझ्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकारान देवा संगीत तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. मौन पवणी एक कितें आमकां मागोवंक आसा देवा मुखार आमी हाडया. तुजे वाजवप आमकां अंतर देवाक आमी भेटोवया. भुरग्यांक बरेपण युवजनांक तांच्या जिवितांत बरें कुटुंबदारांत संतोश समाधान मरेकार पिडेक वळख जाल्ल्यांक बरी भलायकी गांवांत परगांवांत जियेतल्यांक सुरक्षिताय देवाच्या शेतांत वावर करचे आमच्या कुटुंबांच्या सद्यांक सुरक्षिताय ह्या पुणतळार विविध रितीन सेवा दिवच्या हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आयिल्ल्या येवच्या सर याजकांक कुमसाराक आदार दिवच्या बरेपण दाखोवच्या दान धर्म करच्या कुमोग करच्या हर एकल्याक जुजे वाज बाप देवा तावन बरेपण फावो करूं दी. संगात आमी म्हणया सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ विंगीत हांव केदींच पयस सोसूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. बावडता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरान ससनांत जियोवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणी आनी मोडणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयत तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज सांजू जेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता.
ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तो सुदैव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन. सांजू जेवाजाच्या विनवण्यो सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बोळ मेळो आमेन. सांजू जेवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो आमेन. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें आसो आमेन.
घेवन कुसाचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.